DD do not have much coverage and they keep the telecast rights with them. For the first time, we have requested, Honorable Chief Minister has written a letter to the information broadcasting that don't limit that, because this is an international a festival which has to be exhibited, which should have a more coverage, not with limited to the DD only. So those rights have to be shared with other telecast the members. If we will get a more glamour, and years to come we will have more financiers, sponsors who will come in and sponsor the event. Also, it will take a greater height. We expect more than 12,000 delegates this year, and to accommodate them and for a proper arrangement, we have bought another 4 theatres. Besides, we have made arrangement for open air screening. New filmmakers will move around the Goa and they will find out new locations and new sites for shootings. The Goan film entrants will get opportunity to interact with the international level filmmakers, producers and the experts. 2004 तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान फुडाकार घेवन इफ्फी गोंयांत हाडिल्लो. उपरांत गोंय ही इफ्फीची कायम सुवात जाली. भांगरा महोत्सवी इफ्फीत पर्रीकाराच्या योगदानाचेर शॉर्ट फिल्म स्क्रीन जातले. IFFI vision, in a sense, how he was related right from 2004 till this. Whatever pictures we have, those will be put in a picture form. His contribution to the IFFI. 50th IFFI ग्रँड जावचो ह्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार हर तरेन आपलो प्रयत्न करीत आसा. आमी मॅक्झिमम म्हणजे हो इव्हेंट जो आसा हो चडांत चड बरो जावचो हाच्या खातीर आमचो आसतलो किंवा केंद्र सरकारचो आसतलो प्रयत्न आसा. टोटल बजेट ऑफ द IFFI पयलो एस्टिमेटेड बजेट जो आशिल्लो विच इज एक्चुअली 24 crores आशिल्लो, बट हे फावटी आमी सगळे कर्टेल केल्या उपरांत आमी सगळे व्यवस्थीत केल्या उपरांत तो 18 crores सुमार आयला. मॅक्झिमम आमी खंयसरूच क्वॉलिटीन कॉम्प्रोमायज करूंक ना खंयसरूच, आनी आमी काही प्रोग्रामा खातीर जे करता तांच्या खातीर स्पॉन्सरशीप आयोजन केला, बट 18 crores एप्रॉक्सिमेट बजेट आसा. आमी म्हटलां IFFI तो फक्त सांग्यार जातलो असो न्हय, एक म्हणजे सगळ्या रवींद्र भवनांनी ओपनिंग आनी क्लोजिंग जातलो. थंयसर फक्त सांग्यार जे आसा एक उरलेल्या 6 ते 7 दीस थंयसर वेगवेगळे इव्हेंट जातले. फिल्म्स दाखोवपाचो आमी प्रयत्न करतलो. सो ग्रामीण भागात सुद्धा केन्ना तरी त्या IFFIचो आस्वाद घेवपाक मेळचो म्हणून, आनी ताजो फायनान्शियल इम्प्लिमेंटेशन जे आसा पळय ते ESGचेर येवचें ना. वी आर आस्किंग फॉर द स्पॉन्सर टू स्पॉन्सर दॅट. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.